उत्पत्ती चॅप्टर 24 इजाकाचें लग्न. आतां अब्राहाम म्हातारो जाल्लो आनी ताची पिराय बरीच चड जाल्ली सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वा मोदल्या म्हाताऱ्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्त्या महालाच्या कारभाऱ्यांक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकाच्या धुवा मदली म्हज्या पुताक बायल वेंचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सर्गींच्या देवाच्यान आनी प्रिथुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलो म्हाका जाय. पोरतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्याशीं वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल वेंचून काड. सेवकान जाबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांत तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहामान ताका म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सर्गींच्या देवान आनी प्रिथुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे संस्थेक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेंचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरूं नाका. तर त्या चाकरान अब्राहामाच्या जांगा पोंदाक आपलो हात धरून आपल्या धोनयाक देवा मुखार उतर दिलें. हो चाकर आपल्या धोनयाचीं 10 उंटां घेवन नाहोर रावतालो त्या शारांत मेसोपोटामियाच्या उत्तरेक गेलो. थंय पावलो तेन्ना दनपार जावन गेल्लो. ह्या वेळार वाड्यांतल्यो अस्तुऱ्यो उदकाक भायर सरताल्यो. ताणें आपल्या उंटांक शाराच्या दारवंट्या भायर एक बांय आसली थंय विसव घेवंक दिलो आनी ताणें अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, म्हज्या धोनया अब्राहामाच्या देवा, आयज म्हजें काम येसस्वी कर. म्हज्या धोनया अब्राहामाचेर तूं प्रसन्न जा. शारांतल्यो तरण्यो धाकट्यो अस्तुऱ्यो उदक व्हडूंक येतल्यो ते बांयशीन हांव आतां आसां. तांतले एक हांव अशें म्हणटलों, तुका जाल्यार म्हाका उदक पिवंक तुजो कोळसो मातशें सकला काड. जर ती म्हणत जाय तितलें पिये आनी तुज्या उंटांकूय पिवंक उदक काडून घालता, ती तुज्या सेवका इजाकाक तुवें वेंचून काडलोली व्हंकल जावं. अशें घडत जाल्यार म्हज्या धोनयाक तुवें कोंवाळाय दाखयली म्हूण म्हाका कळून येतलें. हें ताचें मागणें सोंपच्या आदींच रेबेका आपल्या खांदार एक कोळसो घेवन थंय पावली. ती बेतुएलाची धूव नाहोर आनी मिल्का हांची नात आनी नाहोर तर अब्राहामाचो भाव. रेबेका भोव सोबीत तरणी धाकटी अस्तुरी आनी खंयच्याच दादल्यान तिका वळखूंक नासली. ती बांयंत सकला गेली आनी आपलो कोळसो भरून वयर आयली. त्याच बरोबर अब्राहामाचो चाकर तिचेशीन धांवून गेलो आनी तिका म्हणलें, कृपा करून तुज्या कोळशांतलें म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तिणें म्हणलें, पिये म्हज्या धोनया. तिणें रोखडोच खांद्या वयलो कोळसो काडून हातान धरलो आनी तिका उदक पिवंक दिलें. ताका पिवंक दिल्या उपरांत तिणें म्हणलें, तुज्या उंटांकूय तांणी पोटभर पिवपा इतलें उदक हांव काडून दितां. मागीर तिणें सडसडीत कोळशांतलें उदक कोळंबेंत रकयलें आनी आनीक उदक काडूंक बांयचेर धांवत गेली. अशें तिणें सगळ्या उंटांक उदक पिवयलें. तेन्ना तो दादलो अजापून गपूच तिका पळयत रावलो.
सर्वेस्परान आपलो प्रवास सफल केला वो ना काय म्हूण तो चिंतूंक पडलो. उंटां उदक पियेल्या उपरांत त्या मनशान अर्द शेकेल वजनाची भांगराची एक नोट तिच्या नाकाक घाली आनी तिच्या हातांत घालपा खातीर 10 शेकेल वजनाची 2 कांकणां घातलीं. आनी ताणें म्हणलें, बाय, तूं कोणाची धूव? तुज्या बापायच्या घरांत आयची रात सारूंक आमकां इल्ली सुवात मेळत जाल्यार उपकार करून सांगशी. तेन्ना तिणें ताका सांगलें, मिल्काच्या पोटांत नाहोराक जल्मलेल्या बेतुएलाची धूव हांव. तिणें ताका आनीकूय सांगलें, आमगे तोंड आनी कोरोड जायतें आसा, रावपाक जागोय आसा. तेन्ना त्या मनशान आपली तकली बागावन सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो अब्राहमाचो सर्वेस्पर देव सडोय जावं. ताणें म्हज्या दोनयाचेर आपली दया दिवपाचें जावं आपलें खरेंपण दाखोवपाचें सोडून दिवंक ना. सर्वेस्परान म्हाका नीट वाट दाखोवन म्हज्या दोनयाच्या भावाच्या घरांत पावयलो. तेन्ना ते चलयेन धांवून वचून आपले आवयच्या घरच्यांक ती घडलोली खबर सांगली. रेबेकाक लाबान नांवाचो एक भाव आसलो. तो बांयचे लागीं आसलोल्या त्या मनशा कडेन धांवत गेलो. ताणें नोत आनी आपले भयणीच्या हातांतलीं कांकणां पळयलीं आनी म्हाका त्या मनशा अशें सांगलां. हीं उतरां रेबेकान तोंडांतलीं आयकलीं तेन्ना तो त्या मनशा फुड्यांत आयलो. तो बांय कडेन आपल्या उंटान बोगलेक उबो आसलो. तेन्ना ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसलोल्या भितर ये. भायर कित्याक उबो आसा? हांवें तुजे खातीर घर आनी तुज्या उंटां पासत जागो तयार केला. मागीर तो मनीस घरांत आयलो. लाबानान उंटां वयलें सामोण देंवयलें आनी तांकां तोंड आनी कोरोड घालें आनी ताका आनी ताचे बरोबर आसलोल्या मनशांक पांय धुवंक उदक दिलें. ताच्या फुड्यांत जेवण वाडून दवरलें तेन्ना तो उलयलो. हांव कित्याक आयलां तें सांगचें पयलीं हांव जेवचो ना. आनी ताणें सांगलें, उलय. ताणें म्हणलें, हांव अब्राहमाचो चाकर. सर्वेस्परान म्हज्या दोनयाक आशिर्वादान भरला. तो व्हडलो जाला. ताणें ताका गोरवां, मेंढरां, भांगर, रुपें, चाकोरनी, उंटां आनी गाडवां दिल्यात. म्हज्या दोनयाची बायल सारा. तिका म्हातारपणां ताचे वरवीं एक पूत जालो आनी ताका ताणें आपणा कडेन आसा तितलेंय दिलां. आनी म्हज्या दोनयान म्हाका सोपूत दिवंक लावन सांगलां, ज्या कानानाच्या देसांत हांव रावतां तांच्या चलयांतले कोणाकूय म्हजे पुताची पोतीन करून हाडचो ना. पूण तूं म्हज्या बापायच्या घरा वच आनी म्हज्या सोयऱ्या दायऱ्यां भितरली एक व्हंकल म्हाका पुताक सोडून हाड. तेन्ना हांवें म्हज्या दोनयाक म्हणलें, घडये ती बायल म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायना जाल्यार. पूण ताणें म्हाका सांगलें, सर्वेस्पर म्हज्या सामकार आसा अशें समजून हांव चलतां. तो आपल्या दुताक तुजे सांगाताक धाडून तुजो प्रवास सफल करतलो. हे वरवीं म्हज्या पुताक म्हज्या कुलांतली आनी म्हज्या बापायच्या घरांतल्यांतली व्हंकल हाडूंक तूं पावतलो. तूं म्हज्या सोयऱ्या दायऱ्यांचेर धांवत पावतोच म्हज्या सोपुतांतलो तूं मेकलो जातलो. जर ताणीं चली दिना म्हणल्यार दिल्यारूय तूं म्हज्या सोपुतांतलो सुट्टलो. हांव आयज ते बांय कडेन पावलो तेन्ना उलयलों. म्हज्या दोनी अब्राहमाच्या सर्वेस्पर देवा, हांवें हो प्रकाश केला तो सफल करपाचो आसा जाल्यार हो पळय हांव उदकाचे बांयचे बोगलेक उबो आसां. आनी अशें घडून येवन उदक व्हरूंक जी चली येतली तिका हांव म्हणी. उपकार करून तुज्या कळशांतलें थोडें उदक म्हाका पिवंक दी. आनी तिणें म्हाका सांगत, तूं पिये आनी हांव तुका उंटांकूय उदक हाडटां. तर तीच म्हज्या दोनयाच्या पुताक सर्वेस्परान निर्मिलोली पोतीन जावं. म्हज्या मनांतल्या मनांत हांव म्हणटालों, ते सोमचे आदींच रेबेका खांदार शिडी घेवन
थंय आयली आनी बांयन देवून उदक भरलें. आनी हांवें तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तिणें रोखडीच खांद्या वयली शिडी काडून हातान धरली आनी म्हणलें, तूं पिये आनी तुज्या उंटांकूय पिवंक हांव उदक दितां. तेन्ना हांव उदक पियेलों आनी तिणें उंटांकूय उदक पिवंक दिलें. मागीर हांवें तिका विचारलें, बाय, तूं कोणाची धूव? तिणें सांगलें, नाहोरा वरवीं मिल्काक जाल्ल्या बेतुएलाची धूव हांव. तेन्ना हांवें तिच्या नाकाक नथ आनी हातांक कांकणां घातलीं. साश्टांगी पडून हांवें सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी सर्वेस्पराक म्हज्या दोनया अब्राहमाच्या देवाक हांवें वाखाणलो, कित्याक ताणें म्हज्या दोनयाच्या पुताक ताच्या भावाचे धुवेक विंचून काडून बऱ्यापणान म्हाका पावयलो. आतां म्हज्या दोनयाक बरेंपण आनी भोलेपण दाखोवंक तयार आसाय जाल्यार म्हाका सांग, नाजाल्यार ना म्हूण सांग आनी कितें करूंक जाय तें हांव पळयतलों. लाबानान आनी बेतुएलान जबाब दिलो, हें सर्वेस्परांत हांव येतां हय वो ना म्हणूंक आमच्या हातांत ना. पळय रेबेका, तुजे मुखार आसा, तिका घे आनी चल. सर्वेस्परान फर्मायलां तशें तुज्या दोनयाच्या पुताची ती बायल जावं. अब्राहमाच्या सेवकान तांचे हे शब्द आयकले तेन्ना जमनीर सरपटून पडून सर्वेस्पराक नमन केलें. मागीर त्या सेवकान रुप्याची आनी भांगराची दागिने आनी वस्त्रां भायर काडून रेबेकाक दिलीं. ताणें तिच्या भावाकूय आनी तिचे आवयकूय मोलादीक वस्तू दिल्यो. मागीर तो आनी ताच्या सांगाताक आसलोले ते मनीस जेवले आनी पियेले आनी ती रात थंयच काडली. सकाळीं ते उठले आनी ताणें सांगलें, म्हाका परत म्हज्या दोनयागेर वचूंक दी. तिच्या भावान आनी आवयन म्हणलें, चलयेक आमच्या फुड्यान थोडे दीस 10 दीस पूण आसूं दी, मागीर तिच्यान वचूं येता. मागीर ताणें तांकां सांगलें, म्हाका आडाय नाकात. सर्वेस्परान म्हजो प्रवास सफल केला, देखून म्हाका म्हज्या दोनयाशी वचूंक दियात. तेन्ना तांणी म्हणलें, आमी चलयेक आपोवन ती कितें म्हणटा तें विचारुया. तांणी रेबेकाक आपयली आनी विचारलें, ह्या मनशा बरोबर वचूंक तूं तयार आसाय? तिणें म्हणलें, हय आसां. म्हणटच तांणी आपले भयणी रेबेकाक तिचे नोशी बरोबर आनी अब्राहमाच्या सेवकां आनी ताच्या मनशां सांगाती वचूंक दिली. रेबेकाचेर तांणी ह्या उतरांनी आशिर्वाद घालो, आमचे भयणी, ओजारांच्या ओजारांनी तूं चडून वाडून वच. तुज्यो पिणकां आपल्या दुस्मानांचे दारवंटे आपल्या ताब्यांत करूंक पावूं. रेबेका आनी तिचीं चाकरां उबीं रावलीं आनी उंटांचेर बसून त्या मनशा फाटल्यान गेलीं. रेबेकाक घेवन सेवक आपले वाटेक लागलो. इजाक नेजेबांत जियेतालो. एकदां तो लाहाय रोयकी मांय आसा त्या अरण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली. आनी ताणें तिचो मोग केलो आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतर हें.